दिवसाच्या सामाजिक भलायकी केंद्रावतीन बुधवारा योग दीस मनयलो। डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी उमेदीन वाटो घेऊन योगाचे वेगवेगळे प्रकार केले। भलायकी केंद्रान 4 आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या 4 दीस पयलींच हो दीस मनयलो। वर्ल्ड योगा डे म्हणून जेन्ना युएनान एक्सेप्ट केलो तेन्ना पासून लाखांनी आणि करोडांनी लोक भायर सरून योगा करता आणि ताच्या खातीर सगळ्यांना आता बेनिफिट्स दिसून आयले आसा। आणि हे जेन्ना तुमी आपणूय केले अशें दिसता आणि योगाचे तुम्ही अवॉर्ड्स दिले तांकां सगळ्यांक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता। आणि तुमचे समोर आयदन जी आसा ती डॉक्टर सिद्दीका सरान कितलेशेच फावटी सकाळी उठून ह्या टायमार जर हांगा नासली आज ह्या फंक्शनाक जाल्यार ती आपल्या स्वास्था पर्यंत पयतली आशिल्ली। ग्रेसफुल एजिंग जो आसा हो केन्नाच थांबना। जेन्ना आमचो जन्म जालो तेन्ना ते मृत्यू एक दीस जातले खबरूच आसा। भुरगो जेन्ना जातलो तेन्ना ताचे फुडें फाटल्यान एजिंग जातलें तें खबरूच आसा। पूण हे एजिंगाक आमी जर अप्रोच असो दवरलो की हय हें जातलें आनी हांव ताच्या समोर वतलो आनी आपूण वचा सर बरा सर आपूण बऱ्या हेल्थान उरतलो हें जर ध्येय दवरलें जाल्यार हाजे सारकें दुसरी बरी बाब ना। तेन्ना तुमकां आनी एकदां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता। तुमी हांगा हो कार्यक्रम दवरलो 17 तारखेक 21 तारखेक तुमी परत खंय खंय थंयसून जॉइन जावचें आनी म्हाका आपल्या बद्दल कितें बरें। Body to the mind and soul. So it also unites one person to the another person, and there is a interconnection with the people. So हो दीस आसा पळय 21 जून आनी आमी CHC हो 17 जुनाक मनयता। सो हो दीस जो आसा पळय हो आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन स्टार्ट केलो 2015. And it was adopted by all the United Nations, and then it was widespread to all over the world. So हांगा सगळ्यांक आसलेल्यान हांव थँक्स म्हणटा कित्याक तुमी हो टायम तुमचो इन्वेस्ट केलो की टू हॅव अ हेल्दी लायफ आनी हेल्दी एजिंग। थँक यू वेरी मच।